लेजिस्लेचर वीक आणि आमचे अलायन्स पार्टनर तांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली सगळे आमदार आणि मंत्री सो दॅट असेंब्लीच्या संदर्भातले कामकाज एकंदर सगळ्या कडेन डिस्कस करपा खातीर मंत्र्यांनी आपली बिलां सगळी घातला काय ना किंवा आनी कितें जर पॉलिसी डिसिजन आमकां डिक्लेअर करपाक जाय त्याच्या संदर्भात डिस्कशन जालें इवन दो जे क्वेश्चन्स आन्सर घातल्या किंवा प्रायवेट रेजोल्युशन अजूनही 2 दीस उरल्या घालपाचें ताच्या संदर्भात इन डिटेलान डिस्कशन आशिल्लें एकंदर असेंब्लीच्या संदर्भातली पूर्व तयारी करपा खातीरच आयची आमच्या अलायन्स पार्टनरांच्या बरोबर आशिल्ले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी अंतोन वाज हे आयच्या मिटिंगेन हजर आशिल्ले सो इतकें सगळें डिस्कशन आशिल्लें एमजीपीचो आज येवंक ना सुनील ढवळीकरान सांगलें की आपूण पर्सनली पावतना भायर अरे असेंब्ली डेज जे आहा पळय न्ही 15 दिसाची असेंब्ली आहा 3 दीस गव्हर्नर एड्रेसाचे टॉक ऑलरेडी फाटल्या हेका जाल्या एकंदर 18 दिसाचे आसतले 3 दिसाचे ऑलरेडी जाले आतां पण आपले असेंब्ली सेशन सुरू आसा त्या संदर्भात डिस्कशन चिंततात बाकी नाही आता सीएम कडे किती इन्स्ट्रक्शन दिल्या सगळ्यांनी अटेंड जावं जाय इन्स्ट्रक्शन न्ही किती डिस्कशन दिसलें मेजर कितें अशें पयलीं काँग्रेसीन जातालें सर जाता काँग्रेसीन जाता सर काँग्रेसीन मिटींग असेंब्लीची असेंब्ली कशी आसतली कशें करपाचें तितलेच क्वेश्चन घालप बिलां बी येतली बिलां घेवपाचें आमी कळयतले कितले बिलां ना ते कितले कळयतले न्ही असेंब्ली पयलीं कशें कळयतले तुमकां असेंब्ली जाता कळयतले तुका सर कितें आमी सगळ्यांचे एमएलएचे कितें प्रॉब्लम आसता न्हू कस्टडीन स्लीप अशें ते प्रॉब्लम डिस्कस जाले आनी असेंब्लीचेर बाबतींत कितें डिस्कशन उलोवप जालां सगळ्यांनी सांगलां अशें कितें कितें आपले प्रॉब्लम सांगले आनी तुका सीएम सांगतलो आनी कितें प्रश्न कितले येयले तुजे प्रश्न कितले येयले इश्यूज म्हाजे आतां सद्याक आजून घालीत आहा सद्याक म्हाजो आतां 1-2 येयल्या म्हाजी क्वेश्चनां 2 येयलेली आहा एक गार्बेजीचेर आनी इतले कमी दिसांनी क्वेश्चन्स घेवप शक्य जातले सर प्रत्येक मंत्रीन तेचे सगळे अशेंच जावन येयलेले आहा न्हू आदीं सावन अशेंच घाल्लेले आहा न्हू क्वेश्चनां तेच भाशेन जातले आदले भाशेन थँक्यू